बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सद्या काळाचो 21 आयतार मोगाच्यानो आज आमी आचरण करची सद्या काळाची 21 आयताराची देवस्तुती देवाचो मोग पेल्या त्या सेवेन आटापून आसा म्हणलो संदेश आमकां पाठयता. ह्या संवसारी जिवितान आमकां न्ही केवल देवाचो बगार ताजीच रचना जावन आसच्या आमच्या भावा भयणीचो निस्वार्थपणी मोग करूंक आनी ह्या मारिफात माये मोगाचो समुदाय रुपीत करूंक आपोवणें लाभलां. हें आपोवणें अर्थभरीत तशेंच फळादकपणी जिवनच्याक सोम्याचो आदार ह्या येवकारिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हो मोग भोगूंक आनी हेरांक वांटूंक साबार फावटी आमी चुकोवन पडल्या. ह्यो सर्व संदर्भ आमी मतींत हाडया आनी देवा लागचें आनी पेल्या लागचें भोगसणें मागून ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां आमी आयती करया. आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, आमच्या काकुलदारा बापा, तुझ्या आदारान मात्र तुका फावते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसयलेलें सुख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलून पडना जावच्या. तूं आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. परजे लागीं उलोवन मयजे म्हणालो, तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतलें. देखून इस्रायला आयक आनी तें पाळूंक सत्राय घे. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वळतेल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडटल्यात. आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायतां तीं उतरां तुज्या काळजान कोंसोन दवर. देवाचें उतार हें. देवाची ओळख. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तोच मोचें मोग. हांव तुजो मोग करता, सर्वेस्परा तूंच म्हजें मोग. सर्वेस्परूचो म्हजें कडाप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सोडवणदार. ताका जावं कित्याक हांव ताका उलो मारचे फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तोच मोचें मोग. म्हजो देव आसा, हांवें आसरो सोदून वेचें घडाप. तोच म्हजें ढाल, म्हज्या संरक्षणेचें शीम आनी म्हजे भद्रतेचें गोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारचे फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तोच मोचें मोग. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तोच मोचें मोग. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आदल्या करारांत साबार एझकांची गरज आसली. कित्याक ते मरतले देखून आपलें एझकपण फुडें व्हरूंक एक एकल्याक जायनातलें. पूण जेजूचें एझकपण शाश्वीक बाळटा, कित्याक तो ससनाक जियेता. तशें आसतना आपणा मारिपात देवाक लागीं सरतल्यांक
सर काडी थरान दिवंक तो शकता कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनाती करूंक तो ससनाक जियेता असल्या एक शेष एझकाची आमकां गरज आसली तो पवित्र निर्दोशी निष्कळंक आनी पातक्यान थावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो आदल्या शेष एझका बरी पयले आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांनीच बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच पावटी केलें नियमशास अस्कत मनशांक शेष एझाक नेमता पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्ले सपुताचे उतार ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता देवाचें उतारें देवाची वडोवकार उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. सो कोण मुसो मोग करता तो मुचे उतार पाळता म्हणटा सो मी तोड मुसो बाप तासो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता Alleluia, 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 Alleluia. Lord, bless my heart and lips that I may worthily proclaim your gospel. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून साधू सेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रा मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो जेजून ताका जाप दिली पयलो उपादेश हो आयक तूं इस्रायला सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो हांचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना तो वळो तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो हें सर्व होम पेटोवण्या आनी बलिदानां प्रास कितल्याकी वर्तें ताची सणविकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें देवाच्या रासांतावन तूं चड पयस उपरांत कोणेय ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतें म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हांगा कोणी पूण आसात की जो मोगा विशांत नेणा कोणी पूण आसात की हांगा जो मोगा विशांत नेणा आमी सर्व जाणां
मोग म्हळ्यार कितें म्हणून. आमी आमच्या जिवितांत मोग अनुभव केला या ना, पूण मोगा विशांत आमी सर्व जाणां आनी विविध तरांचे मोग आनी हांच्या मदें आमी थोड्या फावटी थोड्या विविध तरांच्या मोगांत संपडात. सबार फावटी यशस्वी जाता आनी सबार फावटी आमी निर्फळ जाता या विफल जाता. पूण मोगाच्या मोगा विशांत बरयल्ले तितले काणयो या द्रश्टांतां या फिल्मां हेर खंयच्या विशयान ती बरोवंक नात. आनी हें अखंड सत. कित्याक मोग साबार तरांचो आनी ह्या विविध मोगा विशयांत साबार सणांनी आपल्या जिविताचो अनुभव आपल्या जिवितांत घडिल्लीं घडितां ह्या साबार काणयो ह्या द्रश्टांतां बरोवन दवरल्यांत आनी साबार ह्यो काणयो ह्या द्रश्टांत फामाद जावंक पावल्यांत. आमी जाणाव साबार मोग करणारांचो मोग रोमियो जुलियट, लैला मजनू ह्या आमच्याच बारांत आमी मोगाचो गुर्त जावन पळोवचें तें ताजमहल. मोगाच्या ह्यो सर्व बायलो गुर्तो मोगाच्यो. पूण आयज आमी आमच्या जिवितांत एक अपोट, एक निर्दोशी, एक निर्मळ मोग कितें म्हणून जाणा जावंक आसा. तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत आमी करच्या मोगाक एक महत्व, एक मोल आमी दिवंक शकतले. ना तर आमचो मोग केवल एक स्वार्थाचो, एक द्वेशाचो ह्या खंयच्याक फायद्याक पडनातलो मोग जावंक पावता. मोगाच्या अशी एक काणी ह्या द्रश्टांत जावंक पुरो. एक 8 वर्साचें धूव आपल्या बापाय लागीं येवन म्हणटा, म्हज्या 9व्या वर्साच्या जल्मा दिसाक म्हाका खालें गिफ्ट दिताय. बापूय मौन जाता आनी तें तावन तो वेता. अशें ताच्यान त्या वर्साच्या त्या जल्मा दिसाक कितेंच दिवंक जावंक ना. आनी अशें हें भुरगें वाडत वेता आनी तें पिडेंत पडटा. अशें पिडेंत पडिल्लें तें भुरगें आस्पत्रेक दाखल जाताना थंय आसलेल्या दाक्तेर ह्या बापाय लागीं येवन म्हणटात, तुज्या भुरग्याचें काळीज भोव वीक आसा आनी त्या देखून हें भुरगें चड तेंप वचूंक शकचें ना. त्या देखून तुमच्या मदें कोणी आसल्यार ह्या भुरग्याक हार्ट ट्रान्सप्लांट करूंक जाल्यार बरें, ना तर तुमी ह्या भुरग्याची आशा सोडिसय जाय. अशें बापूय चिंता आनी आपल्या भुरग्याच्या त्या वार्डाक वेता. आनी हें भुरगें म्हणटा, डॅडी दाक्तेरान तुका सांगलें गी हांव आनी चड तेंप वाचना म्हणून. ताका तो म्हणटा, ना पुता, दाक्तेरान तें सांगूंक ना. बगार दाक्तेर म्हणालो, तूं आनकी साबार वर्सां जियोंक शकतलें. आनी अशें हें भुरगें बरें जावन घरा पाटी येता. पाटी येता आसतना तें ताच्या कुडाक वेता आनी थंयसर एक चीट बरोवन दवरलें तें वाचता. मोगाळ भुरग्या, तुज्या 8 वर्सांच्या ह्या 9व्या वर्सांच्या जल्मा दिसाक म्हाका कितेंच दिवंक जावंक ना, पूण आज ह्या तुज्या 15 वर्साच्या जल्मा दिसाक हांवें म्हजेंच काळीज तुका दिलां. आनी हें सांगूंक बापूय ह्या संवसारांत नातुल्लो बगार आपल्या मोगान आनी एकवटांत मात्र तो थंय आसलो. मोगाच्या हें एक द्रश्टांत ह्या एक काणी जावंक पुरो. एक मनीस आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या पेल्या खातीर, या आपले बायले ह्या कुटुंबा खातीर इतलो सॅक्रिफायस करूंक पावता जाल्यार आमी देवा विशयांत थोडो वेळ चिंतेचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग
हे सर्व मिकवून वेता. मोगाच्यानो आज आमी देवाक पळोवंक ना. देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक पुरो आमच्या जिवितांत साबार थरांनी, पूण देवाक पळोवन मुखामुखी देवा कडेन उलयल्ले आमी कोणीच ना आनी देवाचो मोग अनुभव करूंक आमच्यान जावंक ना. बगार आमी आज देवाक आमच्या पेल्यातें पळयसय. हेंच जावन आसलें जेजूची शिकवण आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत आयच्या पयल्या वाचपांत ती वाचलें आनी तशेंच आयच्या वांजेलांत. तुज्या देवाचो सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान तुवें मोग करूंक जाय. हांगासर आमकां एक सवाल उदेत. हें सर्व व्हडना, पूण जेजू सांगना तुज्या सगळ्या कुडीन देवाचो मोग कर. कित्याक तरी जेजू आमच्या कुडी विशांत उलयना. कित्याक जेजू जाणासलो आमची कूड चलची केवल ह्या 4 संगते वरवीं. ते जावन आसा आमचो आत्मो, आमचें काळीज, आमचें मन आनी आमची सकत. त्या देखून ह्या 4 थरान, ह्या 4 सक्तेन तूं देवाचो मोग कर. तेन्ना आपापीस तुजी कुडी देवाच्या मोगांत विलीन जातली. आनी इतल्याकच क्रिस्त रावना. बगार हाच्या तितलोच अनेक प्रमुख उपादेश तुज्या पेल्याचो मोग कर. मोगाच्यानो सांसुवांव आपल्या पत्रांत भोव अपुरबायेन सांगता की तुज्या दोळ्याक दिसच्या भावाचो या भयणीचो तूं मोग करिनाय आनी भायर वचून गाजयताय. हांव देवाचो मोग करता. हें जावन आसा कपटपण आनी हें जावन आसा तुजें व्हडू पाताक. मोगाच्यानो आज आमी आमच्या पेल्या मुखांत्र देवा लागीं वचूंक आसा. केन्ना आमी आमच्या पेल्या तें देवाक देखता तेन्ना मात्र आमी देवाचो सगळ्या सक्तेन, काळजान, मनान आनी आत्म्यान मोग करूंक शकतले. नातर आमी केवल आमी देवाचो मोग करता म्हळ्यार तें आमचें कपटपण जावंक पावता. मोगाच्यानो पेल्याचो मोग करचो कसो, ह्या खातीर आमी थोडे इशारे या थोडे अंश आमच्या जिवितांत कशे आमी पेल्याच्या मोगा मुखांत्र देवा लागीं वचूंक शकचें. पयल्यान पयलें आमी पेल्याचो मोग करचो आमच्या जिवितांत उदारपणान. बी जनरस म्हणटना अशें न्ही आमी आमच्या पयशां वरवीं दुसऱ्यांक मोग करचो. ह्या सबार भोंवती आमच्या मोतीच्या पडद्यार येवचें हें पिंतूर जावन आसता. हेरांक आमच्या पयशां वरवीं कुमो करची, ह्या वस्तू दिवन ह्या हेर संगतींनी आमी कुमो करची. बगार उदार जावचें आमी थोडो वेळ तांच्या खातीर करचो. आमच्या पेल्या खातीर थोडो वेळ करचोच्यात ताच्या की व्हड इनाम आमी दुसऱ्या खंयचेय हेरांक दिवंक शकना. आनी ह्या नदरेन आमी खंडिसावन उदार जावंक आसा. दुसऱ्यान बी एथिकल, संबंदांत एक नीत दवरूंची. खंडिसावन सबार फावटी आमच्या मदें एक संधान करचो संदर्भ येवंक पुरो. पूण सबार फावटी जी आमकां मोगाची या जी आमकां जाय तांच्या खातीर आमी नीत करता. पूण हांगासर आमी विदावट पार्शालिटी म्हणटा त्या नदरेन पळोवचें आनी कोण समा ताका नीत कन्न दिवचें हें आमी पेल्या तें दाखोवचो मोग जावन आसा. तिसऱ्यान सांगचें तर बी फॅर, कपटपण नाका. खंडिसावन आयच्या समाजांत आमी जियेत आसतना आमी सबार फावटी अशें चिंता की हांव ग्रेस्त, त्या देखून ग्रेस्ताची पार्ट हांवें घेवंक जाय, या ग्रेस्त सांगता हांवें बरसिचय. आनी कोण दुबळो आसा या गरीब आसा तांकां म्हजे तावन पयस दवरूंक सबार फावटी आमी चिंता. पूण हांगासर बी फॅर म्हळ्यार आमी ग्रेस्तांचे संगी कशें बरसता
तशेंच दुबळ्या संगी तशेंच ह्या समाजांत नाका म्हणून पयस दवरल्या संगी बरसूंक आसा तो सावन आसा पेल्याचो मोग. चवथ्यान सावन आसा बी कायंड दयाळ आनी मोवाळ. मोगाच्यानो एक महान व्यक्ती अशें सांगता की आमी हांगासर येताना कितेंच हाड येवंक ना आनी हांगासावन पाटी वेताना आमी कितेंच घेवन वचना आनी जें कितें आमचे कडेन आज आसा आमची भलायकी जावंक पुरो आमचें शिकप जावंक पुरो आमचो जल्म जावंक पुरो या आमची भुरगीं या कुटुंब जावंक पुरो तें आमी हेरांतावन घेतिल्लें जावन आसा. त्या खातीर आमच्या जिवितांत द्वेश मोसोर सोडून आमी मोवाळायेन दयाळायेन हेरां संगी चलय जाय म्हणून तो महान व्यक्ती म्हणटा. त्या वरवीं आमी हेरां थंय खंडी जावन आमचो मोग दाखोवंक शकतल्या. आनी पांचव्यान जावन आसा बी पीसफूल समाधानान शांतीन तुजी जिणी जिये आनी दुसऱ्यांक जियोंक सोड. लीव अँड लेट लीव हें जावन आसा जे आमच्या जिणेचो उद्देश आनी खंडी जावन ही 5 संगती आमच्या जिवितांत आमी अनुकरण केल्यार ह्या आमच्या जिवितांत आमी आमच्या जिणये वरवीं हेरांक दाखयल्यार खंडी जावन हांगासर पेल्याच्या मोगांत देवाचो मोग बरसून आसता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आयचो हो वांजेल हें पयलें वासात आमी नियाळ्ळां आनी केवल आज आमच्या उतरांनी मात्र न्ही आमच्या करनेन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी मुखार सरया आनी खंडी जावन केन्ना हो उपादेश आमी पाळटा तेन्ना आमी जेजून सांगली ती उतरां आमकां आज आयकोंक मेळटलीं. तूं देवाच्या राजांत न्हू मस्त पयस नाय. आमेन. आमी सर उबे रावून आमचो भावार्थची उसारणी करया. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समावलो आमकां मरीतावन सलमालो पोंस पेलो ताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सरकार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला ते तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोसुवी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवाचो मोग आमी साबार फावटी आमच्या जिवितांत अनुभव केला आनी भावार्थान आनी बरवश्यान पेलांचो मोग करूंक आमची थोडी खालती मागणी देवा मुखार दवरया. बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुजो मोग आपल्या उतरां आनी करण्या मुखांत्र आपणाच्या हाताखालाची ख्रिस्त प्रजे थंय व्यक्त करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मनशा मोगान बरोवन देशा तशेंच परजेच्या बरेपणा खातीर दीस आनी रात वावरून बऱ्या योजना मुखांत्र समाज मोगाच्या स्पिरितान ग्रेस्त करचे दिशेन सदांच वावरूच्या खातीर तुजो उजवाड पांकय म्हूण मागता. आमच्या प्रिगज कुटुंबाची सर योजना मनशा मोगान मांडून हाडूंक तशेंच ह्या योजना मुखांत्र आमच्या भाव भयणींचे कश्ट हाडू करूंक आमकां साध्य कर म्हूण मागता. विविध पिडाक बळी जाल्ल्यांक वेळार पावती चिकित्सा लाभचे खातीर बरी भलायकी तशेंच तांची सेवा साखरी करतल्यांक मोगान आनी सोंसणिकाच्या स्पिरितान नेटय म्हूण मागता. पवित्र सभेंत मुखेलपण घेवच्या सर युवा जनांक तुज्या मोगांत हारोवन धर. तांणी बरे शेगुनी जिणे मुखांत्र तांच्या कुटुंबाचो तशेंच पवित्र सभेचो हळंकार जावच्याक तुजी कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता. एवकारिस्ताच्या मेजा बवरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी
तुजो करो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक तोच मोग निर्गती कथांतय सणून गेल्ल्यांतय वंटून घेवंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमी मौन रावून आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. मोगाळा बापा, आमची साबार मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली आनी साबार आमच्या काळजाच्या गुंडायांत आसात ती सर्व तूं स्विकार कर आनी जे आमकां फावो तें तुज्या कृपेन दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुरबडी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सौदेणी घेऊन आयल्या कालतेपणी इतळी पडमानी. जेजू आमच्या सोम्या संगी सोम्या तुजे लागी मारून घे ओपून घे किरकोळाची गाणी. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां समर्पितांव तुका. कोंड्या वायना सवे घे तूं आमकां पर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. आमचें जें कितें आसा तुजेंच देणें जावन आसा. तुजे आशेंत तुजे कुशींत काळजांत राखून आसा. तन मन धन आमचें समर्पितांव आयच्या दिसा जीवन हेतन पावन कर करपा तुजी वोन आमचें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मागीर आमच्या सर्वेच्या आदारात सर्वेस्वर मांडून घे. कणवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ बेटवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुजे सुबाम काकुळतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असक्त विनाशी सैमान तुवें तुजे अगणिक पदवेचो आदार दिलोय. पूर्ण सडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानच करी. मनशान होगडायले इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परत सोडची. ही येवसण तुज्या मोगाची तंतू अधिक परसळता महिमा तुजी. देखून त्यास जेजू उदेशी देवदतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सरकार. तांचे वाकणेक
आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेसो क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदून वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगोट परगटुया. सुम्या जेसू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुझ्या सोम्या जेसू आमी ओदेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मरण पवुल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, भगेवंत जुजे ती सपती, भगेवंत धर्मदुता, Assisiso San Francis, San Clara, Sant Antoni, San Padre Pio आणि सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. देवाचो मोग आमच्या जिवितांत बघून आनी पेल्याच्या सेवेंत आमची जिणी करसूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांद्वारी देवाची कृपा मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समखां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या आमच्या तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशन अतिरेक्तिल्यांक आमकां सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या पावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया मोगोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक येता. ती आमचेर झडटी आनी क्यास सारिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिलयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सर्व सौभागी. म्हाका पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो.
स्वीकार केलो स्वीकार केलो हांव तो आसलो म्हाका सैरे पर तो आसलो तुमी बिडार दिले दयेन आनी प्रितीन म्हाका सलयले तयार केला हांवें रासगीची स्वीकार केली तर तुमी म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो हांव गायलो आसतासनय पिडे चल्या वेळी कबार केली दयेन आनी प्रितीन म्हाका सलय तयार केला हांवें रासगीची स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो भुकेलो म्हाका कावयले ताणेलो म्हाका पियेम दिले दयेन आनी प्रितीन म्हाका सलयले तयार केला हांवें रासगीची स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो सोमी म्हणटा जसो जिव्या बापान म्हाका पाठयला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी दयाळ बापा तुझे दैविक बोळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परसळाशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायेन भरलाय. तांतो बसयलेले सर्गीचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्पत्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाची भोडुका क्रिस्ता संगी संपोया संसारा बरी खबर परगट्या सलोकान प्रीतीन शांतीची येव्या समाचार उद्यान करणे साक्षीव्या क्रिस्ताया पौगोयली पोरी एकोटान सावची येव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रात प्रगट्या
Lord puta sove Ancor Maria Shivati Particularly, you are come to the bomb, Chadis Venantly, Babachi and Pitachi and Amen.